अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. म्हाका हांसपाक हेका लागून येयलें 11:15 जाले आतां आनी आतां कोमो साद घालता अशें म्हणून. तेंचो साद असो म्हणपाचो ना, सदांच चालूच आसता दिसभर आवाज तेंचो. आनी जेन्ना केन्ना पळय बाय न्हिदता पळय न्ही, ते रुमान न्हिदता न्ही ते, तेन्ना हांगासर येवन चड तेंचो आवाज जो आसा पळय तो आसताच आसता. की तेचे तुमकां खबर आसा न्ही, मातसो असलो कसलो आवाज जर जालो न्ही ते रोखडे उठून बसतले न्हिदलेले. कितली काळ न्हीद लागलेली आसूं ताका मातसो कसलो आवाज जावं जायना. आनी हे कंटिन्यू पळयात कशे आवाज करता ते. एक मिनटां धांवडायता नाल्यार बाय उठतले. सो वचनात ते कितले धांवडायले कितें केलें जाल्यार आवाज येयला आनी आमी जितलो आवाज करता पळय तितलो आनी आवाज करता. सो आयज आसा संडे आनीक 11:15 जालीं आतां. सो सकाळचें म्हळ्यार मॉर्निंग रुटिनाची जी कितें कामां आसता पळय ती सगळीं कामां जाल्लीं आसा कंप्लीट. आनी आतां दनपारचें आफ्टरनून रुटिनाची जी कितें कामां आसा पळय ती सगळीं. आयज संडे आनी तुमकां सांगता भायर इतलें बरें वत येयलां हे पळयात वयर सगळें. आयज बरें कडक कशें वत येयलां, पावस बी ना. आनी फाटल्या तेंपाक तसोच मदीं पावस आसा पळय तो नाशिल्लो आनी मदींच मागीर पयर 4 दीस आसा पळय भरपूर असो पावस पडपाक लागलो. 4 न्ही 2-3 दीस असो पावस पडला. आमी सावड्ड्या बी गेल्या त्या दिसल्यान भरपूर पावस असो. त्या दिसांनी म्हणून रातभर असो पावस पडला, वारो बिरो मारून भरपूर पावस सारको. काल बीन असो पावस नाशिल्लो बट वत बी नाशिल्लें, दमटी अशी आशिल्ली. आयज बरें कडक कशें वत येयलां. राती पडलो पावस, सकाळीं बीन पडला बट आतां बरें कडक अशें वत येयलां. सो आयज हांवें बेडशीट्स बी लायल्या मशिनान. बरें जालें सुकपाक बरें पडटा न्ही वत आसलें म्हणटल्यार. ते बेडशिटां बीन तुमकां खबर आसा स्टँडार म्हळ्यार बरी सुकना. आनी सेकंड थींग मागीर तांकां चड टायम लागलो सुकपाक जाल्यार मागीर कसलोसो असो वास येता पावसाक कपड्यांक येता पळय तसो. कितलेंय कम्फर्ट घाल, कितलेंय बरो तुमी लिक्वीड घाला, सर्फ बीन कांय फायदो ना. अशें म्हणून म्हटलें बरें जालें वत येयलें तें आयज. आनी आतां 11:15 जाल्यार बाय आयज हें करुना, उठुना अजून. म्हणल्यार लेट न्हिदलेलें आतांच अशें 11:15 कितल्यांक न्हिदलेलें, उठत ना अजून. आनी आमची न्ही कामां जी आसा पळय न्ही ती चालू आसा आतां. हो आसा घरा कडेन, आयज संडे न्ही सो हो आसा. बायक लागून सगळें हळू हळू करपाक पडटा. तर आतां न्ही रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. आनी आयज आमगे रांदपाक म्हणल्यार न्ही खुबशे आयटम कॅमेरा कितें जाता पळय, खुबशे आयटम जे आसा पळय न्ही ते आसा रांदपाचे. दाखयता तुमकां भितर चालू आसा तयारी जी आसा ती. आनी तेच्या पयलीं कंटिन्यू कामां जी आसा पळय ती चालूच आसा. आयज संडे न्ही आमी मातशें लेट बी उठलेलीं. सो मागीर एकदां मातशें लेट उठलें की सगळें लेट जायत रावता. मे बी तुमकां फॅनाचो आवाज येता आसतलो, मोप मारला ताका लागून सगळें हें पळय हांगासर हेवटेन तेवटेन अशें तशें पडलां. आत्तां तुमकां दाखयल्लें पळय न्ही तेन्ना वत आशिल्लें, आतां दमटी जाली. आतां परत वत येतलें पळय. आतां वयर असो मातसो एक कडेन काळोख केला पण असो दिसना पडटलो असो पावस. वारो बिरो कांय ना कालच्यान. सो कपडे सुकता. आनी हें पळयात हांगासर न्ही मॉप मारला आयज. हेणें मॉप मारला हो आसा न्ही मॉप मारता म्हणपा लागलो. हांवें म्हटलेलें हेका हें करनाका आयज नाका रे आसूं अशें म्हणल्यार म्हाका टायम ना न्ही आसूं अशें म्हणपा लागलो. आपूण मारता कितें लेट उठलें की ना कामां सगळीं लेटच जाता म्हणपा लागलो आपूण मारता अशें म्हणून. सो तें सगळें हेवटेन तेवटेन काडून उडयलां. बायेचें मॅट बी जें आसा पळय तें हांगासर आसा तें न्हिदलां. फॅनचो कितलो फास्ट लायला पळय, स्लो करिना मातसो, सुकलां. आनी आमगेर एक 2-2 दीस सोडून तरी मॉप जें आसा पळय तें मारताच. पयलीं गरमेच्या दिसांनी न्ही डेली मारतालीं. आतां पावसाक मारना कित्याक भायर भोंवता बेगीन सुकना, वोले तशें उरता न्ही तें फ्लोरींग, ताका लागून 2-2 दीस सोडून मारता. सो हांव म्हणपा लागलो आपूण मारता अशें म्हणून. आनी पळय बायेची खेळणी हांगा पडल्या. बॉल ताचो भितर दाखयता तुमकां काम. हें बी सगळें काडलां. आयज आमगेर कामाक मनीस येयला. संडे ड्युटी तेगेली. बाय कितें करता, मेळटा तें धरता आनी घालता तोंडाक. ताका लागून मातशें पळोवपा पडटा. कितलीं सान मार कितलें मॉप मार, कितें ना कितें पडटाच न्ही बारीक बारीक तरी वाऱ्यान तरी येवन पडटा. सो मागीर तें कितें करता धरता आनी सगळें तोंडाक घालता. सो हें पळयात हांगासर नुस्तें बी जें आसा तें उजरावन घेतलां दाखयता.
हेप्यात हांगासर एकूच बांगडो जो आसा पळय तो आशिल्लो फ्रिजान, तो काडलो हांवें. पयर ते तुमकां सांगलें काय मे बी म्हाका याद ना दाखयल्लें तें, बट बांगडे हाडलेले आशिल्ले, एकूच दवरलेलो फ्रिजान केन्ना फ्राय करपाक अशें म्हणून. सो तो आशिल्लो, काडलो हांवें फ्राय करपाक. आनी हें हांगासर नुस्तें. सो 2 भशेचें आसा हांगासर. हें आसा मोतियाळ, जी आतां पावसाक खूब मेळटा पळय न्हू ती. म्हाका आवडना, हेका आवडटा, सो तेका लागून हेणें हाडलेली. तर मोतयाळीचें आयज सुक्का आमगेर, आनी हे धडयारे, आनी 2 कितल्यो पळय ह्यो पळयात हांगासर मुड्डोश्यो आशिल्ल्यो बऱ्यो व्हडल्यो. त्यो मुड्डोश्यो आनी हे 3 धडयारे आशिल्ले ते घालून हुमण करता. धडयारे म्हणून बरे मोठे आसा. सो एक्चुली धड्याऱ्यांचें हुमण बी तितलो बरो टेस्ट येना, बट आसा न्ही आतां अशें म्हणून करता. मोतयाळेचें हुमण केलें न्हू तें सगळें फुट्टा आनी सांजे म्हणल्यार खावपाक मेळना मागीर हुमण, काटें जाता. एकूच टायम खावपाक बरें जाता अशें म्हणून हेचें हुमण करता. आनीक मोतयाळ जी आसा पळय न्हू तेचें सुक्का करता. एकूच बांगडो आसा तो फ्राय करता. हांगासर सोय बी कांतून दवरल्या. बायेक लागून मिक्सर लावूं नाशिल्लो, म्हळ्यार तें उडटा न्ही मागीर तेका लागून. सो आतां मिरसांग जी आसा पळय ती काडून घेता हांव. सगळें आमटाण बी फुगोवंक घालता आनी शिताक आदन बी दवरिता. कित्याक की टायम जो आसा पळय तो ऑलरेडी 11:15 जाल्ली आसा. मागीर बाय एकदां उठत न्ही मागीर कामाची स्पीड जी आसा पळय ती ऑटोमॅटीक कमी जाता. स्लो करपाक पडटा. तेका पळयता त्या बाया कडेन येता अशें करून. म्हाज्या फुड्यान येतलें तेच्या फुड्यान वयतलें. मागीर ताका न्हाणोवपाचें आमचें सगळें कामां अशें आसता न्ही, ताका लागून जितलीं कामां तें न्हिदले कडेन आसता पळय न्हू जाता पळय तितलीं करून घेता. ओके, हेका सगळें मीठ बी लावन दवरलं नुस्त्याक. सो हेच्या खातीर सुक्का करपा खातीर चॉपिंग जें आसा पळय न्हू तें सगळें करून घेता. आनीक मिरसांग जी आसा पळय ती काडून दवरता. आदन बी जें आसा पळय तें दवरिता. ओके, सो चलो इतलें सगळें तयारी करता आनी मेळटा. हो असो बिजी आयज कामाक. भिजला मरे घामान तूं सगळो. न्हांवचो तूं, देवा पुजा करपाक जाय न्ही, टायम जालो आयज. सगळें अशें पुसपा करपा म्हणटकीर टायम जाता. सगळें रेडी करून दवरला तेणें, आयदनां धुवन फुलां बी काडून फकत हें करपाचें, न्हांवन देवाची पुजा करपाची. ओके, सो चलो हें सगळें करून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. सो ही हांगासर हें जें आसा पळय न्हू मसालो जो आसा पळय तो काडून दवरला, म्हणल्यार मिरसांग वांटपा खातीर, सोय वांटपा खातीर. तर नॉर्मली जशें आमी वांट्टा पळय तशेंच सोय, कोथमीर, सुकी कोथमीर, मिरसांग्यो 3 भशेन आसा. ह्यो बारीक गांवठी मिरसांग्यो म्हापशेच्यो, तेच्या नंतर ह्यो मिरसांग्यो लांबेल्यो, आनी ह्यो काश्मीरी मिरची आसता पळय न्हू त्यो, ह्यो आसल्यो त्यो. तेच्या नंतर कांदो, हळदीचो पिठो, आनीक अटंबा सोला जी आसा पळय ती, आमी वटा सोला म्हणटा, हांगासर अटंबा सोला म्हणटा ती. आनी कांदो जो आसा पळय तो हांवें अर्दो वांटपाक घातला आनी अर्दो जो आसा पळय तो हांवें दवरला तसो सोंप्यात, तो हांव शिजोवपाक घालतलें. ओके, तळसून घेयना हांव कांदो, फक्त डायरेक्टली सय वांटून जी रेडी जाता पळय मिरसांग तितून हांव शिजोवपाक घालता. सो हें आतां तर मिक्सर लावपाक मेळना, हितून घालून तशेंच धापून दवरिता. मागीर बाय उठलें की लायतलें. सर इंडक्शन ऑन करया. आदन तेजो म्हटल्यार हांव कांदो बी जो आसा पळय न्हू तो हेका सुक्का करपाक कट करून चॉप करून तें सगळें करून घेता. ताका मिक्सराची गरज ना न्ही, बायक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. हळदीचो पिठो घातला तो हांव मिक्स करून दिता. आनी हें पळयात हांगासर मेतो लावपाक सगळें घालून दवरलां. म्हटल्यार हो आपूण घालता म्हणपाक लागलो हळदीचो पिठो. घाल म्हटलें, हांगासर घातलो आनी कितलो मिरसांगे पिठो ओतून दवरलो पळय. सो म्हटलें नाका तूं आनी कांय हेल्प करनाका, हांवूच करता म्हटलें. सो तें आतां सगळें मॅरिनेट बी करून दवरता आनी सगळें बेगीन करून घेता. कित्याक जाणां आतां हो कांदो कट करपाक गेलें न्ही हांव, बाय उठ्ठगीर बाय न्ही परत हांगासर येवन बसता म्हाज्या पांया कडेन. मागीर तेज्या दोळ्यांक वयता न्ही तो कट करता आसतना. सो ताका लागून पयलींच कट करून तळसुपाक घालता म्हणजे टेंशन ना. मागीर टमाट बी कट करता. दनपारचें न्ही 1:30 जालें आनी म्हाजें रांदून जें आसा पळय न्हू तें वयली सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. बाय बी उठलें उदक, सो ताका न्हाणून बिणून सगळें काडलें. सो ताका लागून मातसो टायम जालो. आनी रांदूनय बी जालें सगळें. दाखयता तुमकां आयज जेवणाक कितें तें. आयज आमची मिनी थाली जी आसा पळय न्हू ती, म्हणल्यार आतां आमकां हॉटेलान गेलें जाल्यार रेगुलर थाली मेळटा आनी तितून खूब आयटम आसता. बट आयज आमी घरा कडेन जशें नॉर्मल आमची थाली करता पळय न्हू, घरान करतात ती, रेस्टॉरंटान मेळटा ती, तशी थाली जी आसा पळय तशी केल्या हांवें आयज. दाखयता तुमकां कितें कितें आसा तें आयज जेवणाक. सो सगळ्यात पयलीं हांगासर हांवें शीत केलां, रायस जो आसा पळय न्हू तें. तेजे नंतर हांगासर हांवें हें पळयात सुक्का केला, मोतयाळेचें सुक्का जें आसा पळय न्हू तें बरें टेस्टी आनी यम्मी लागता. हेजे फेवरेट असलें मोतयाळेचें सुक्का, ताल्ल्याचें सुक्का बी आसा पळय न्हू तें तेजे सगळे फेवरेट तसलें. सो तेका लागून केलां आयज हांवें. हें हांगासर हें पळयात हुमण केलां, धडयारे आनी मुड्डोश्यो ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्हू त्यो घालून फ्रिजान आशिल्ले.
सो म्हाका दोनूय घालून हुमण करया. त्या दड्यारे आनी हांगासर मुड्डोशें आसतली खंय तरी पळयात. सो हे मुड्डोशें आनी दड्यारे घालून हुमण केलां. हांगासर नुस्तें जें आसा पळय तें फ्राय करपाक घातलां. एकूच बांगडो जो आसा पळय तो एक आशिल्लो तोच घातला. आनी तेच्याच वांगडानी आनी आसा म्हणटा तें हें भायरचें शीत. सो हे पळयात हांगासर काल न्ही हांवें हें केल्लें कितें म्हणटा तें वांयग्याचें तोंडाक केल्लें, म्हळ्यार रोस असो केल्लो वांयग्याचो. पळयात तो आसा. जेवपाक हें आतां दनपारां जें आसा पळय तें खावन सोंपोवपाक जाय. सकाळीं परत जें आसा पळय हांवें गरम करून दवरलेलो. सो आतां मागीर दनपारां खावन सोंपोवया अशें म्हणून. सो इतले सगळे जेवणाचे आयटम जे आसा पळय न्हू ते हें करपाचें आयज. म्हळ्यार बरें मस्त अशें मजेत जेवपाचें इतलें सगळें. आयतार न्ही आयज खूब तेंपान आयतारा कितें अशें स्पेशल जें आसा पळय न्ही तें केलां. नाल्यार मोस्टली ना अशें करप आसना. आयतार न्ही बेजार येता कितें करपाक. आनी ही पळयात दोगांय हांगासर हें कितें हॅलो गायज. परचो बॉल आनी हो आमचो पसारो. आवाज बारीक कर मातसो. आमी न्ही आतां ताका न्ही सगळें जें आसा पळय न्हू तें दिनात. अशें करून थोडे जें आसा पळय तें थंयच दवरता हितून स्ट्रोलरान. थोडेशे काडून दिता. ते एक टायम जर ताका सगळें दिलें न्ही वांगडाच जाल्यार न्ही तें मागीर बेजार येता ताका तितलें सगळें पळोवन. मागीर तें बेजारता म्हणून मागीर थोडें परत कितें दिलें आनी एक 5 मिनटां बसता. आनी हो स्ट्रोलर जो आसा पळय तो आमी खेळणी धरपाक यूज करता. यूज केलोच ना सारको बायेक घेवन भोंवपाक. तो खेळणीच धरपाक यूज जाता. ओके. सो तेणी दोगांय न्हांवून बी रेडी आसा. विठ्ठल विठ्ठल करते. आनी हे हांगासर तारक मेहता जें आसा पळय तें विठ्ठल विठ्ठल करते. अगो विठ्ठल विठ्ठल कर. विठ्ठल विठ्ठल बेगीन कर. काय शाक्क कर. बाय बाय करप ना. विठ्ठल विठ्ठल करता. मन येयलें जाल्यार करता. खूब वेळ बी करता. आनी हांगासर येपयात ते देवा रुमान वता परत परत आनी सगळे भितरले उस्तिता. आनी हो कर्टन जो आसा पळय तो तोंडाक घालता. ताका लागून हें अशें करून हांगासर लावन दवरिता. देवाची पुजा बी जाली हेणें केली. आनी उदक बरें वत आशिल्लें पळय न्हू तशें आतांय बीन आसा. बट मदीं न्ही 2दा पावस जो आसा पळय तो पडोन गेलो. आतांय बी वयर मातसो काळो कसो केलो. वताचेरूच न्ही मोट्टो पावस पडटा. सो कपडे हाडटा व्हरता. आनी टायम 1:30 जालें बायेक भरयता. तुका वाडू मरे नुस्तें बी जालें. ओके. आनी जेवन बिवन घेता आमी आतां. सगळें जालें वाडलो हेका. आनी काकडी आशिल्ली पयर न्ही बागायतारांतल्यान बरी अशी फ्रेश अशी काकडीचें पॅकेट हाडलेलें. आनी आमी घरा गेले आनी तें तशेंच उरलें. पण बरी आसा. हांवें 1-2 खावन पळयलें. बरें आसा. काकडी फ्रेश आसा. अजून तन्नी अशें आशिल्ली त्यो काकडी. घरा गेले न्ही तशेंच उरलें. जेव आनी सांग रे कशें जालें तें. हुमण न्ही सुक्का मोतयाळेचें. मस्त जाला. इतलेंच की पाशेंस आसूं जाय खावपाक. काटी काडप. उजरोवपा बी तितले पाशेंस जाय. आनी म्हाका लोक आजून अशें करून कोण कोणी केन्ना केन्ना कमेंट करता डायनींग टेबल आसून बसून तुमी हांगाच कित्याक बसता काय म्हूण जेवपाक. आमगेर न्ही जेन्ना म्हणल्यार तारक मेहता पळयना पळय न्हू तेन्ना म्हणल्यार न्ही आमच्या ताळ्या सकयल न्ही जेवण जें आसा पळय तें देंवत ना न्ही रे. म्हाका तर जायच टिवीचेर जर केन्ना अशें तारक मेहता ना किंवा सिग्नल बी मेळना न्ही पावस भरपूर पडटा तेन्ना वारो बी मारून तेन्ना हांवें मोबायलाचेर लावन बसता. पूण म्हाका तारक मेहता जें आसा पळय न्हू तें जायच जाय जेयता आसतना. पूण हेका पळयात हेका आजून वाडूना. हेका लागून तेका न्ही लेट असो बोम घातलेलो. आजून तेका भूक लागूना. खेळटा न्ही तें मागीर तें जबरदस्ती जेवपाक अशें लायलें न्ही तेका जेयना तें. मातशी भूक लागली म्हणून तेका म्हणलें तूं पयलीं जेव मागीर तेका भरोवया. भायर वत आसा न्ही असली गरमी जाता असलें स्वेटींग जाता जाणा. सा रावपाक जायना गॅसा कडेन. आनी तर चडच सामकी गरमी जाता. मातशें दार उगडलें न्ही भायर धांवत येता म्हणून भायर वचना. ओके. सो जालें सगळें किचनांतलीं कामां जीं आसा पळय न्हू तें जेवपाचें आयदनां धुवपाचें आनी किचन जो आसा पळय तो क्लोज करपाचो. आनी आयज संडे वत आसा. आयज आमी मार्केटां या रे. आमकांय बी व्हर रे म्हाका आनी बायेक.
पळोवया पॉसिबल जाल्यार वतली सांजचो पावस नाल्यार खूब टायम जाला हांव बी वचना मार्केटाक आनी मागीर हांव हेका सांगून धाडटा हो मागीर ते घेवन येता आनी ते कितलेंय म्हारग जावं कितलें बरें ना जाल्यार कशें तुवें हाड म्हणलेलें न्ही म्हणून हाडलें अशें म्हणटा सो पळोवया हे खेपी पावस ना जाल्यार आयज आमी वतली बायक घेवन मार्केटान बायकान वतली कार घेवन वयचें ना मोस्टली पॉसिबल ना कित्याक थंय पार्कींग मेळना न्ही तेका लागून पळयता कशें कितें जाता तें ओके सो त्याच्या पयलीं आयचो व्हिडिओ जसो पळय तो हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळ्या तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय जो जो